केक वाटले तेंच्यांनी. सी पयलीं सध्या तुमकां एक सांगू सोदता हांव की अरविंद केजरीवालाची जी नौटंकी जी चल्ल्या गोंयांत, ही नौटंकी जी आसा म्हाका दिसता अरविंद केजरीवालान बंद करपाक जाय. हेजें कारण हें की अरविंद केजरीवाल जो आसा, आप जी पार्टी आसा दिल्लीची, थंय आल्का लांबा म्हणून जे आसा काँग्रेसचे जे आसा आमदार आसले, हेका तेणें आपली पार्टीन व्हरोन जी आसा ती आम आदमीचे टिकेटीचेर जे ती इलेक्शन झगडलें आनी ते आम आदमीचे जे पार्टीचेर ते आमदार जाले. आतां म्हाका हेका सांगपाक जाय, हेका केक जो आसा आमच्या आमदाराच्या दारान आनी कोणाच्या आमदाराच्या दारान केन्ना व्हरपाचें? अरविंद केजरीवाल आनी गोंयचो जो हेंचो अध्यक्ष आहा, कन्व्हेनर आसा, हेणें केन्ना जी आसा केकी वाटपाचो हेका अधिकार आसा. हेंकां मोरल रायट जो आसा केन्ना आसा? हेंकां मोरल रायट तेन्ना आसा सपोज हेंची पार्टीन एकूय मनीस, हांव आजून परतून एक फावटी सांगता, अरविंद केजरीवालाचे पार्टीन एकूय मनीस समज भायले पार्टीचो जॉयंट जावना, तो MLA, तो किंवा MP नॅशनल लेवलाचेर जावं आनी खंयच्याय तेंच्या लेवलाचेर जर समज जाला, एक समज मनीस समज जॉयंट जावना, म्हाका समजता की अरविंद केजरीवालाक पूर्ण अधिकार आसा कोणाकूय वचून केकी खावपाचो. हे जे केक खावपाचें अरविंद केजरीवालान कितें नाटक कमेस केलां गोंयांत, हे नौटंकीबाज जे म्हणटा हेंकां, हें म्हाका दिसता खंय तरी बंद जावपाक जाय. कित्याक हेंचे स्वताच हेमी जे हाडल्या भितर हे सगळे जे आसा दुसरे पार्टीचे जेन्ना तूं हाडटा तुका अधिकार ना. दुसऱ्या कडेन घरा कडेन वचप, तांकां केक खावप, तुमी कितें सांगू सोदता? हे दिल्लीकार जे आसा आयज गोंया मदीं फूट घालपाक लागला. ब्रिटीश पॉलिसी, डिवायड एंड रूल, आयज कोण झगडूंक लागल्या? गोंयकारांच्या घरांत केक खावपाक वयता, क्लॅश जावपाक लागल्या. ते थंय दिल्ली वचून सुसेगाद मजा करता. कोण स्पोक्स पर्सन येयलो तो रिटर्न गेलो, आतां हो येता गोंयांत. हांव हेंकां इतलें सांगूं सोदता की तुमी जे डिवायड एंड रूल पॉलिसी जी गोंयांत करपाक प्रयत्न करता हें बंद करचें. आनी तुमी खऱ्यानूच जेन्युइन तुमची पार्टी आसा तर तुवें क्लीन फाल्यां सांगचें, फाल्यां प्रेस कॉन्फरन्स घेवन अरविंद केजरीवालान हें क्लियर करचें की एकूय मनीस हेजी पार्टीन जे आसा काँग्रेसचो, BJPचो, दुसरी पार्टीचो हेणें घेवना म्हणून. तेन्ना अरविंद केजरीवाल हे सगळे नौटंकीबाज जे आसा हेणें जे काडल्या भायर, हेंकां सगळ्यांक कोणाच्या घरा कडेन वचपाक जे अधिकार आसा म्हणून. माझा शेवट